गोंय सरकारान आयोजीत केल्लो भारतांतलो पयलो खासा क्षमतेच्या व्यक्तीं खातीर आशिल्लो 3 दिसांचो पर्पल फेस्ट आयच्यान सुरू जाता। 6 ते 8 जानेवारी मेरेन चलपी ह्या महोत्सवात 5000 प्रतिनिधींनी आपल्या नांवांची नोंदणी केल्या। 100 प्रदर्शक आणि 200 मुखेल सोयऱ्यांनी ह्या महोत्सवात हाजिरी लायतले। राज्य आयुक्त, समाज कल्याण संचालनालय आणि गोंय मनरिजवण संस्था हांच्या जोडपावलान ह्या महोत्सवाचे आयोजन केलेले आसा। ह्या महोत्सवात विविध सर्ती, चित्रपटांचे स्क्रीनिंग, मेगा मोटार रॅली हाचे सयत शिक्षण, रोजगार, पर्यटन आणि स्वावलंबी जीण ह्या विशीं चर्चात्मक उपक्रम लेगीत आसतले। खासा क्षमतेच्या व्यक्तीं खातीर काम करपाक उमळशिकेन ह्या महोत्सवात खूप लोक वांटेकार जाल्यात। To empower socially, to empower economically, to empower or to provide best of the quality educations, परत तांचे प्लेसमेंट जावपा खातीर ज्यो गरजेच्यो गोष्टी आसात, तांचे जे पोटेन्शियल आसा, तांची कॅपेसिटी आसा, तांची स्कील आसा, तांची क्रिएटिविटी आसा, तांची बुद्धिमत्ता, टॅलंट आसा, ताचो बरे तरेन कसो वापर करप आनी समाजा भितर तांकां सन्मानाचें लायफ वीथ डिग्निटी हें जगपाक कशें शिकोवप हाचे खातीर सगळे भायर येतले। आनी म्हाका दिसता की पर्पल फेस्टिवल एक फावटी जाले नंतर संपूर्ण देशभर एक मॅसेज वतली। दिव्यांगा कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा तो बदलतलो आनी दिव्यांगा भितर नवी चेतना, नवी स्फूर्ती, नवी उर्जा निर्माण जातली की तांचे कडेन खूब कितें दिवपा खातीर आसा। आमी ह्या आयज जे आसा काल आमी एक डेफ अँड ब्लायंड कॉन्फरन्स केल्ले आसा। 3 दिसाचें कॉन्फरन्स चलतलें ओल्ड गोवा आनी इतके बरे ते क्युरेट केल्ले आसा की बरे जे वक्ते आसात ते सगळे येतले, तांकां गायड करतले, ट्रेन करतले। आयज आमी पळयतात की कॉन्फरन्स गास्पार्डायस मिरामार हांगा जे जाता एक्सेस इंडिया म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून दिव्यांगाचेर कशी मात करप आनी समाजा भितर आपलें स्थान कशें निर्माण करप हाचेर तांकां ट्रेनिंग जातलें। हें कन्वेन्शन्स आसा, व्हेरी युजफूल कन्वेन्शन्स आनी कॉन्फरन्सीस वी हॅव होस्टिंग हियर। वॉलंटियर्स जातले, स्पॉन्सरर्स आसतले, आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी कनेक्टेड डिपार्टमेंट हांचे जे कर्मचारी आसात ते नोकरी म्हणून हांगा येनात, सकाळचे 7 येतात, रातचे 12 वतात आनी आपल्या स्वयंस्फूर्तीन हें काम करतात। आमचे बाकीचे जे NGOs गोंयान भितर जे दिव्यांगा खातीर काम करतात, ऑल दी NGOs हॅव पार्टिसिपेटेड। एक मोठो इव्हेंट जावपाचो आसा जो ओपनिंग सेरेमनी भितर जाता तो आमचे ग्रेट म्युजिशियन इंटरनॅशनली जे हे आसात श्री शंकर महादेवन, तांची म्युझिक अकॅडमी, they have sent their team of teachers and choreographer to Goa to train our Divyang students and शंकर महादेवन स्वतः त्यांच्या बरोबर परफॉर्मन्सेस दितले। खूप मोठा उत्साहाचो क्षण आसा।